खूप दीस जाले आमचे युनिव्हर्सिटीचे हॉस्टेलांत जे स्टुडंट्स रावता तांकां जेवण बरें मेळना. जेवणान किडे मेळटा, किडे अनहायजेनीक फूड मेळटा, क्वॉलिटी फूड म्हणटा मेळत ना. आनी एकदां न्हू दोनदां न्हू रिपिटेडली तांकां जेवण बरें मेळना. सो हे जे स्टुडंट्स वेगवेगळ्या वाठारांतून स्टुडंट्स गोंय बसून येता आनी थंय रावता बिकॉज आपल्याक युनिव्हर्सिटी पयस पडटा म्हणून. थंय खुबशे स्टुडंट्स भायले सुद्दां आसा, इंटरनॅशनल स्टुडंट्स सुद्दां आसा आनी तांकां क्वॉलिटी फूड मेळना. सो हे विशय घेवन आयज आमची जी युनिव्हर्सिटीची कॅम्पस युनिट जी आहा लेड बाय आमचो ऋषभ फळदेसाय तेंच्यांनी आयज युनिव्हर्सिटी रजिस्ट्राक मेळ्ळें आनी ताका सांगलें की तूं ताबडतोब त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मेस कॉन्ट्रॅक्टराक तूं ताबडतोब टर्मिनेट कर आनी ताबडतोब एक नवो क्वॉलिटी फूड दिवपी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक अपॉयंट कर. तो रजिस्ट्रारान सांगला आमकां की तो बेगीचे बेगीन टेंडर काडटलो इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवारी आनी क्वॉलिटी फूड प्रोवायडर जो क्वॉलिटी फूड दिवंक शकता इन दॅट प्रायस ताका अपॉयंट करतलो म्हणून. आनी रजिस्ट्रारान अशें सुद्दां सांगलें की क्वॉलिटी फूड दिवपा खातीर पयशे वाडोवचे पडटले, फीज वाडोवची पडटली. सो आमी रजिस्ट्राराक ठामपणान सांगलां की तूं फीज वाडोव नाका, फीज वाडय नासतना तुमी क्वॉलिटी फूड दिया.